Join Sun Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Sun Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. बेळगांवसान सुमार 2920 किलो गोमांस घेऊन गोंयान येवपी एक पिकअप केरी चेक नाक्यार धरली. सुमार 6 लाखाचे मांस जप्त केला. एक कर्नाटक पासिंग गाडी कर्नाटकाच्यान गोवा वाटेन येताली आणि तेतून फुल सगळे गायचे मांस जे आसा ते लोड केल्ले असले आणि टोटल जे मांस आसा तेजी वेट आसा 2970 kg. अप्रॉक्सिमेट तेजी प्राइस आसा 6 लाख सुमार रेट प्राइस आसा तेजी. आणि जाका राती पोलिसांनी अरेस्ट केलं त्याचे नाव मेहबूब सुबानी म्हणून, जी कर्नाटक पासिंग गाडीतल्यान तो मांस घेऊन येतालो आणि ते सगळे ताका अरेस्ट करून फुडली चौकशी चालू आसा. मजगती काल राती 2 जाण गोरवा स्लॉटरिंगाक व्हरता म्हूण बोवाळ जाल्लो. हो व्हिडिओ पळयात. वाळपय हॉस्पिटला कडल्यान मेन हायवेतल्यान 2 जाण कोण तरी गोरवा घेऊन वयताले. एक वासरू जे असले तेका स्कुटीचेर तेंच्यांनी बसयल्ले आणि फाटल्यान गाय जी असली ती गाय तेंच्या फाटल्यान धांवताली म्हणून. जेन्ना हो व्हिडिओ बरेच प्रमाणात सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपाक लागलो तेन्ना पुलिसांक आमी परतून कॉन्टॅक्ट केले, विचारले की कोणी कितें कंप्लेंट रजिस्टर केला काय कितें म्हणून. पुलिसांनी सांगला की तो त्या गोरवाचो ओनर म्हणून सांगला आणि तो खंय आपली गोरवा घरा व्हरतलो म्हणून सांगला. पण जेन्ना पोलिसांनी तांकां आपयले आणि जेन्ना तेंच्याकडे चौकशी केली तेंच्याकडे तेन्ना रेलिव्हंट डॉक्युमेंट नसले किंवा कसल्याच प्रकारचो एविडन्स नासलो जेणे करून ती गोरवां आपली प्रूव करता अशें म्हणून ताका लागून तांकां लेट नायट मागीर दोगांकूय अरेस्ट केल्ले आसा. मजगती 2 दिसां पयलीं वेळगे गांवांतल्या लोकांच्या सादुरकायेक लागून गोरवा गाडयेन भरपी एकल्याक धरिल्लो. सत्तरी तालुक्यांतले वेळगे एक गांव आसा. त्या वेळग्या गांवांत रातच्या वेळार कोण तरी गाडी घेवन आयलो आणि गोरवांक त्या गाडयेन भरपाचो यत्न करतालो. सो गांवचे लोक अलर्ट रावन तेंच्यांनी पयलींच त्या गाडयेचेर लक्ष दवरलें आणि हो प्रकार घडच्या पयलींच तेंच्यांनी थांबयलो आणि तेच्या उपरांत तेंच्यांनी पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिल्ली. पुलीस स्टेशनाक जेन्ना आमी फोन करून विचारले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमी स्पॉटार गेल्ले पण गाडयेन जी गोरवां नासली तेका लागून आमी कांयच करूं शकना म्हणून सांगलें. तरी पण गांवच्या लोकांनी रातचे 1 मेरेन रावन थंयसर जी गाडी आयिल्ली गोरवां भरपाक तेच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट दिवन तेंच्यांनी सांगलें की एन्क्वायरी करची म्हणून सांगला. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.